आयज आमकां व्हडलो दीस आमचो आयज सांगचें म्हटल्यार जशें म्हणटा ड्रीम कम ट्रू कित्याक आमी हे पार्टीक रिप्रेझेंट करपाक आमची खूब इच्छा आसली आनी आयज देवाच्या कृपेन आमकां ती संदी येयली. आमी आयज आमचे नॉमिनेशन फॉर्म फायल केल्ले आसा बीजेपी कॉमर्सचे आमचे कॉमर्स सिंबल आमचे आनी जशें सांगलें की आमी बीजेपीन आमकां ही संदी दिल्ली आसा हे कार्य फुडें व्हरपाक थ्रू झेडपी माध्यमांच्यान आनी आमी पयलीं सांगलें की आमकां मॅडमीन खूब सपोर्ट केलो आसा. तसो आमकां एक्स एंड प्रेझेंट जे मिनिस्टर एमएलए तेंच्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा आनी हो विश्वास घेवन आमी फुडें सरता. लोकांचो विश्वास जशें आमची पंचायती आसा तेंचो एक विश्वास घेवन फुडें सरता आनी आमी मागता मॅडमी कडेन तशें सगळ्या लोकां कडेन तशें आमचे पंचायत मेंबर सरपंच सगळ्यांची आमकां असोच सपोर्ट करचो आनी आमचेर विश्वास असोच दवरचो आनी आमी आमचें कार्य देवाचे कृपेन आमी अशें फुडें व्हरतले. हांव नारायण मांद्रेकर अंजुना जिल्हा पंचायत भारतीय जनता पार्टीच्या तिकेटाचेर रावतां. ही संदी म्हाका वरिश्ठांनी भारतीय जनता पार्टी सीएम तशेंच हांगल्ली एमएलए डिलार लोको बाकी सगळे आमचे सगळे सरपंच आसतले एक्स सरपंच आसतले एक्स एमएलए आसतलो मागीर बाकीचे सगळे पंच सदस्य आसतले आमचे सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे सपोर्टर आहा सगळे वोटर्स त्यांचो सगळ्यांचो सपोर्ट आहा आमकां पूर्णपणे सपोर्ट आहा आनी लोकांक खबर आसा जनतेक खबर आसा की जे डेव्हलपमेंट आहा त्या डेव्हलपमेंटाच्या बेसिसेर आमी लोकांकडे मत मागूंक वयता आनी लोकांक खबर आसा की भारतीय जनता पार्टीच सगळ्या देशभर गोंयान आनी आमच्या वाड्यांनी हे डेव्हलपमेंट करूंक शकता आनी हे तेंच्यांनी प्रूफ करून दाखयल्लें आसा. म्हणून हांव सगळ्या वोटरांकडे अपील करता की भारतीय जनता पार्टीक 20 तारखेक जे इलेक्शन येतले ते भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट आमी आसा हांव आसा हे सायडीक दुसऱ्या वाटेन आमचो महेश गोवेकर आसा तांकां भरघोस मतांनी निवडून दितले आनी भारतीय जनता पार्टीचे एमएलएचे हात जे आहा ते बळकट करतले अशें हांव इतली इच्छा व्यक्त करता. Filed the nomination of both my candidates, Bab Narayan Mandrekar from Anjuna and Bab Mahesh Goekar from Shivoli. आणि आमच्या मध्ये हा आमचा मिनिस्टर बाब नीलकंठ हलंकर, हा एक्स मिनिस्टर बाब दयानंद मांद्रेकर, सगळे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, वॉर्ड मेंबर्स ऑफ ऑल माय कॉन्स्टिट्युएन्सीज, आय मीन ऑल द विलेजेस. आमचो कामोलीचो सरपंच हांगा आणि पोंग जाता. दिस इज द सपोर्ट वी हॅव, दिस इज द सपोर्ट जस्ट हियर. वाड्या वाड्यांनी भोंवता तेन्ना लोक कितलो मोगान आमकां येवकार करता. And I would request all my people from all 7 villages, Vella Kanka, Asagaon, Anjuna, Sholi Manna, Sholi Sodia, Sholi Oshel and Kamuli. We need your help and support for this election, ZP election. आमच्या बाब नारायण मांद्रेकराक आणि महेश गोवेकराक तुमचो हेल्प आणि सपोर्ट जाय. And all of you all the voters, please come out in large numbers on 20th December and vote for both the candidates and vote for Bharatiya Janata Party, vote for Lotus. Thank you very much. दोनूय कॅन्डिडेटांनी आपली बायट घेतली आहा. तेंच्यांनी जें कितें सांगूंक जाय तें तुमकां आफ्टर नॉमिनेशन जस्ट आत्तां नॉमिनेशन जालां भायर सरना पळय तेंच्यांनी तुमकां तेंचो कमिटमेंट कितें आहा पळय तें फाल्यां लोकांक लागून कितें करतले हें कॅन्डिडेटान आपलो अनऑफिशियली मॅनिफेस्टो हांव तुमच्या फुडल्यान सांगतलो आहा. हांव ह्या टायमार ताका दोनूय कॅन्डिडेटान म्हज्या मनांतून तांकां मना काळजांतून तेंचें अभिनंदन करता आनी तुमकांय सगळे प्रेसवाले आनी म्हाका आजच्या घडीक चड व्हडलें उलोवपाचें कांय हें ना. फुडें आनी 10 दीस आहा. ह्या 10 दिसान केन्ना तरी संदी येतरी तेन्ना उलोवया. आयज सेकंड लास्ट डे नॉमिनेशन करपाक आनी पार्टीन भारतीय जनता पक्षान ऑलरेडी 4 दीस पयलीं कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ले आहा आनी आयज अंजुना, शिवोले, सिरसय, गोळे हे भारतीय जनता पक्षाचे नॉमिनेशन फायल करतात. त्या नंतर आमी हांगा आनी भारतीय जनता पक्ष हो कॅडर बेज पार्टी सुरवात पासून आहा. जरी 10 दीस आसले जाय तरी ऑलरेडी आमचे कॅन्डिडेट 8 दीस पयलीं कॅम्पेन ऑलरेडी स्टार्ट केली आनी 100% हे सगळे कॅन्डिडेट आमचे निवडून येतले. कारण लोकां खातीर केंद्राच्या सरकारान गोंय सरकार आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत त्यांनी ज्यो स्किमी काम केला आनी मुद्दम म्हणून
माझे घर योजना हे उमेदच न्हू जाल्यार बाकीची घरां जेन्ना पोलिटिकल टायमार पासून आसलेली घरां ही रेग्युलरायज जाल्ली जावतली हे सगळे लोकां पर्यंत कामाचो जाणीव आसा तेन्ना म्हाका दिसता जास्तीत जास्त जे जिल्हा मेंबर आसतले ते निवडून येतले आनी ट्रिबल इंजीन सरकार सेंटर स्टेट आनी जिल्हा हे भारतीय जनता पक्षाचे आसतले जेणे करून जास्ती काम करपाक जास्ती इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जावं जास्ती प्रत्येक मनशाची आर्थीक परिस्थिती इम्प्रूव जावपाक मदत जातली.